सर आयज तुम्ही सीएमाक मेळोंक गेले आनी दोगूय बराबर आसा जोझफ आनी मायकल कितें आहले विशय सी डेव्हलपमेंट जर तर कोस्टल बेल्टाचे जावपाक जाय जाल्यार पंचायत आनी आमदार वांगडा आसपाक जाय हांसोन आनी आयज आमी वांगडा कित्याक आहा इरिस्पेक्टीव ऑफ हू वॉन्ट्स टू बिकम MLA एंड मिनिस्टर दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट मिनिस्टरी ना डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज इज इम्पॉर्टंट ओके कोस्टल बेल्टाचे डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार सिरियसली आमदार आनी पंचायत वांगडा आसपाक जाय आनी ते आमी काम करून दाखयलां पंचायत सरपंचान आनी तेज्या मेंबरांनी ह्या उडेज वर्सांक जे कामां केल्या आमी वांगडा रावन केल्या आनी कितली कामां केल्या ती सगळ्या लोकांनी पळयल्ली आहा चालूच आहा वेदर इट इज फुटपाथ्स आसूं बरे हे आसूं वॉकवेज आसूं थोड्यो वस्तू जे जाग्यार घालूंक जाय आसल्यो पण आनी कितें रॉंग करूं जाल्यार ते बंद करपाक इलिगल क्लब्स जे आयिल्ले ते बंद करपाक सगळे आमी वांगडा रावन केला ते आनी आमचो पाठिंबो पंचायतीक सारको फूल स्विंग आहा फॉर ऑल द गूड वर्क्स दे आर डुईंग आनी इट वील बी कंटिन्यूड. बरें आयज विशय कितें आसलो कसलो विशय घेवन येयल्ले तुमी सीएमा फुड्यान विशय खूब आसले बरे बरे विशय तितले आमी सांगला की ट्युरिजम बरें जावचें गोंयान म्हणून आनी आतां मंत्री येयल्लो आहा ट्युरिजम मिनिस्टरूय येयल्लो आहा आमी सांगला की रॉंग जे वस्तू जाता ताका आमी सपोर्ट करिना म्हणून आनी जे ट्युरिस्ट कमी जायत गेल्ले आहा स्पेशली फॉरेन ट्युरिस्ट ते फॉरेन ट्युरिस्ट आनीक वाडपाक जाय आमचो कसलो हेल्प जाय एज अ MLA एज अ कोस्टल बेल्ट पंचायत तितलो आमी करपाक रेडी आहा तितूच आमी मिनिस्टराक सांगले की तुजे कोस्टल बेल्टाचे जे हे आहा गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर काम करिना समतें चेंज केलें आतां न्यू टेंडर जाला खंय आतां वर्क ऑर्डर दिवपाची आहा आमी हॅपी कित्याक बरें काम जावपाक जाय ट्युरिस्ट वी शूड गो वीथ गूड मेमरी आयज तुमी जे थोडे वस्तू जे हे आहा ते सारके जावपाक जाय जे खंय खंय आमी फाटी उरलेले आहा ते जावपाक जाय बिचीचे जो विशय आशिल्लो पळय तो लोकांचो बा तो जे बफर झोन बा ते फाटले कितले वर्सांचो विशय तो खंय पावला सगळे आमी मांडलेले आहा तेणे म्हटल्यार एक आपल्याक रेप्रेजेंटेशन दी आय वील पुट इट इन प्लेस आयज सांगला पंचायतीकूय सांगला तुमी रेग्युलेशन घेया खंय खंय वस्तू तुमकां जाय जाल्ल्यो कितें केल्लें जाय यू ब्रिंग इट टू माय नोटीस ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वन कॉपी टू मी सो ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आहा की ही कामां जी आहा तुमची वॉट नीड्स टू बी डन सो दॅट द ट्युरिस्ट हू कम गोज बॅक वीथ गूड मेमरीज कितले करपाक जाय तितले करया पण तो लोकांच्या घरांचो विशय आसलो पळय तोय आहा चालू आहा कितले तेंप जालो न्हू जे सर्वे केला की जे शॅक्स आसा ते खुबशे सबलेट केल्ले आसा सो एज अ सरपंच कळंगूटचे आनी तुमी MLA म्हणून क्रॅक डावन करपाक आमी सांगलेलें आहा आयजूय आमी प्रेस घेतला की शॅकां जी आमचे लोकलांक दिल्ली आहा आनी जेन्ना शॅकां लोकल काडून आनी कोणाक दिता आमी ताका सपोर्ट करिना पण हे आतांच होतंय की पूर्वी ना पयले जायनासलें पण पंचायतीचो काय रोल ना म्हणटा जावंक केन्नाच अशें जावंक ना की आमचे लोकलान शेक कोणाक भाड्याक दिलो हें जावंक ना सो आतां कितें ताका वेरियस रिजन्स आहा थोडे जाण म्हणटा ना बिजनस कमी जाले ट्युरिजम देंवलें ट्युरिस्ट ना त्या खातीर आमी दिले आनी तेणी खंयचे बिजनस करप ते कोणें घेतला पळय तशें दिवंक मेळना तुजे कडेन जायना नेक्स्ट पर्सन इज देर इन लायन हू वील टेक इट अप पण पंचायत हॅज नो रोल म्हणटा न्हू कित्याक ती परमिशन पंचायतीच्या आपल्या कांयच ना पंचायत रोल ना बट वी आर देर टू इवन टेल द डिपार्टमेंट कोणे दिला पळय ते सबलेट धरपा खातीर तरी पंचायत हेल्प करूं शकता 100% वाय पण पंचायतीचो रोल ना वाय ब्लेम द पंचायतीन एक फावट पंचायतीन पळोवंक जाय म्हणटा जायना तो पंचायत बीच जो आहा वो डिपार्टमेंटाचो आहा पंचायत वील हेल्प इन एवरी रिस्पेक्ट टू कीप द बीच क्लीन इफ रिक्वायर्ड एंड इफ द डिपार्टमेंट सेज डू इट सद्याक तेंच्यांनी आपलो कॉन्ट्रॅक्टर घातलेलो वयल्यान इवन आयडेंटिफाय करपाक जाय ते करतले सर आनी एक विशय म्हणटा तो लास्ट 2 दिसांनी पळय जाल्यार एक्सिडेंटाचो मारता वयता हे कितें आनी स्पेशली ट्युरिस्ट हे कितें चल्लां ते म्हाका दिसता होम मिनिस्टर सारको आन्सर करतलो तुका आमी आदी कितलेच उलयला एक्सिडेंटाचेर सो जे कितें करपाक जाय ते तेंच्यांनी अजुनी करूंक ना पण आमच्या गोंयकाराक मारप आनी असो खुबशे एक्सिडंट प्रोन झोन्स जे आहा ते आयडेंटिफाय आमी केल्ले आहा कलांगुटान पंचायतीन केल्ले आनी आमी ते रूल करीत आहा सर्कलां सारकी करीत आहा जे क्रॉस रोड्स आहा ते आमी सारके करता जे रुंदीकरण खंय खंय करूंक जाय लोकांक सांगून तेंची कंपाउंडां फाटी व्हरून ते करपाची गरज आहा ते जावंक ना यू गो ऑल ओवर गोवा एंड सी पण जे हे करता तांकां आज पनिशमेंट नाका मांद्रें जालें काल सियोली कितें चल्लां जाणा ते जाल्लेच आहा
हे दोन इन्सिडंट जे झाले ते व्हेरी इट हॅज डिस्टर्ब्ड एव्हरी गोवन. सो दिस थिंग शुड नॉट हॅपन. whatever needs to be done by the police, by the traffic police, by the Goa police, they should do it. So you mentioned that there is a drop in the international tourists, but on the other side, tourism minister saying there is increase in the foreign tourists. I think the best numbers what you will get is from the industry only. जे कोस्टल बेल्टाक जितकी हॉटेलां आहा, जे डायरेक्ट हॉटेल आहा ते स्टेक होल्डर तांकां दिसारपाचें तुमी गरज आहा. प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर सी फॉर्मां येता ऑनलायन, थिंगा वचून चॅक करा आदीं कितले येताले आनी आतां कितले. फॉरेन ट्युरिस्ट जे आदीं जे येताले एवरी इयर ते येता अजुनूय, पूण जे यंगस्टर्स येताले, जे वर्किंग क्लास आहा, जे युरोपियन ट्युरिस्ट, दे आर फ्रिक्वेंटली गोईंग टू कंट्रीज लायक दुबय, आमचे श्रीलंका, and some other countries in that side, Vietnam असो, थायलंड असो, मॉरिशस असो. बट गोवा जे डायरेक्ट फ्लायटान येताले ऑन चार्टर, they have decreased. बाबा ह्याच्यान ते सिकेर हिल्स Decreased in a big number. So we cannot blame the present government and the minister for it. So we all should collectively accept that blame. कितलेशेच वस्तू रॉंग आहा त्यो जाग्यार घालपाची गरज आहा. So other side you हांव mentioned. सकाळीं आयज केला मेन्शन केला कितें कितें रॉंग आहा पळय ते So सांगपाचें, other रिपीट side you करपाची mentioned गरज. that about that rent car taxi issue. We have seen so many years the taxi issue has been same. What is the reason behind that, sir? CM has to take the meeting. From मिटींग घेवंक जाय, आमचे कडेन आपोवपाक जाय न्हू, तांकांय आपोवपाक जाय. स्टेक होल्डर ते न्हू, लोकल टॅक्सी ओनर, तांकां आपोवपाक जाय. कोऑर्डिनेशन कमिटी केल्ली बरी. म्हणजे आय वील सजेस्ट अ कोऑर्डिनेशन कमिटी बिटवीन द डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, स्टेक होल्डर्स, CM वतलो एकटो मनीस, आनी आमी 2-3 मिटिंगी पयल्यो करून मागीर CMा कडेन वचपाक जाय. दीस इज वी हॅव कम आउट विथ अ कन्क्लुजन ऑफ दीस. हेजो कालांगूट म्हणूनच जाता ते. तुम्ही एका सायडीन म्हणटा रेंट कॅबान ते टॅक्सी बिझनेस आपयला, पूण काल जेन्ना सगळे स्टेक होल्डर येयल्या भितर. रेंट अ कार येयले, रेंट अ कॅब येयले, टॅक्सी येयले. सो रेंट अ कार येयले काय टॅक्सी कमी जातलोच न्हू, ऑटोमॅटीक इट इज, इट कॅनॉट बी. सो आतां कॅबिंग घालपाचें म्हणटा, आतां कॅब घाल न्हू. रेंट अ कार जाय आसल्यो, खुबशे जाण अनएम्प्लॉयड यूथ आसले ते एम्प्लॉयड जाले. सो आनीक नाका, आनीक कॅरिंग कॅपेसिटी ना आमचे कडेन, आनीक दवरपाक जागो ना. Sir, one more thing is that as far as पंचायती किसार no, as far as माझे झाले Kalangut MLA and पंचायत सिंकेरी हिल्साचो इशू जाला. तो झालं मरे. आमी वी आर ऑल सपोर्टिंग द लोकल, वी विल नॉट अलाव. सो यू आर सॅटिस्फाईड विथ आयज तुमी सीएमाक मेळ्ळा ज्या विशयाचेर येयल्ले पळय तेजेर आतां तुमी कशें तुमी सांगात. सो तेजेर आतां तुमी फुडें कशें वयतले एज अ पंचायत. But our MLA is helping us in all this thing. We have to draft an application, give it to the MLA, and then MLA will give it to the CM. आनी दोगूय बराबर करता. Yeah. Through members also. ओके. Huh? या Thank you.